क्रिस्त तें जेजू बालकाच्या भक्तीकन ह्या दिसांनी जर तर खंयचोय एक विशय खंयचेय एक गणित आनी एक कसलो एक संदेश जर तर बेगीनच पेल्याक ह्या समाजाक ह्या सगळ्या कुशेन पावय जाल्यार कितें करूं जाय, कितें करतात, कसलो विशय जावं तो बेगीनच पावय जाल्यार कितें करतात. फोन घे, मेसेज घे. वय आज एक व्हडलें एक आमचे मुखार आसा मास मिडिया वा सोशल मिडिया. कसलेय एक वस्त जावं, कसलेय एक गडीत जावं, कसलोय एक संदेश ते बरें जावं वायट जावं, सारकें जावं वांकडें जावं, जर तर ते तुका पब्लिसिटी करचें त्या विशयांत सांगचें तर वस क्लिक कर आनी फॉरवर्ड कर. वय पयलें जाल्यार एक क्लिप तुवें रेकॉर्ड केलें जाल्यार एकच स्पोट तुका 100 जाणां 200 जाणां जाणू जाता आसलें न्ही गे. पूण आज 5 जाणां जाणून जातात. इल्लें कस करचें आनी तें इल्लें फेमस जाल्यार तो क्लिप ते एक फावटी मस्तूर ते फॉरवर्ड केला देखून एकच फावटी तुवें फॉरवर्ड करचें तुका मेसेज येता. वय की न्ही. वय आज खंयचो एक विशय जर तर तुका बेगीनच पब्लिश करीत जाल्यार तुवें कितें करचें, सोशल मिडियार तुवें संपूर्ण सक्रीय जावन यूज करतलो बेगीनच जाता. अशेंच कित्या एक मुवी निर्देशक वा डिरेक्टर वा सिरियल निर्देशक डिरेक्टर या ड्रामा बरयणार आपलें सगळें ड्रामा या सिरियल या मुवी कंप्लीट जावन तो रिहर्स करता आसतना जर तर ते एकदम ड्राय जाता, एकदम बोरींग आसा आनी कितें कितें की लायक करचें ना म्हणून कळ्ळी जाल्यार कितें करता ते मदें वचून कितें एक जोक घालता वा आनी कितें वचून एक मसाला इल्लें एंट्रन्स करता आनी एक हांसो बरें करता. तर कितें फकत त्या एक हास्या खातीर लोक वेता आनी पळयता. वा मुवींत एक बरें सॉंग आसा म्हणून सांगल्यार ते सॉंग आयकोवचे खातीर कांयच ना, मेसेज ना आनी कितेंय ना, फकत एक सॉंग ह्या गायन भोव फामाद जालें त्या गायना खातीर आमी येता आनी पळयता. आनी अशें आमी ते मुवी गी, तो ड्रामा गी, ते सिरियल गी फेमस आमचे बरी करता करचें आमी आयकलां. कित्याक ताजें नांव प्रभू जमच्याक. आनी दुसरें आनी एक हर एक सोशल मिडिया पळोवन तुका जावं कितले व्यू आयले गी म्हणून. हांवें क्लिप केलें धाडलें, ओ म्हाका 500 व्यू आयले, आनी एकल्याक 1000, आनी एकल्याक 10,000, आनी एकल्याक 1 लाख व्यू. तशें जाल्यार हांव फामाद जालो, हांव ग्रेट जालो, म्हजें नांव सगळ्यांनी विस्तारलें. ओय मोगाच्या भाव आनी भयणी, आज आमी पयले वाचपांत आनीक शुभ वर्तमानांत 2 विशेश संगती आमी पळयता. आमकां कित्याक वांजेल एक सोशल मिडिया जावंक गरजो. वांजेल एक सोशल मिडिया न्ही गे, मास मिडिया न्ही गे. जर तर आमी निजायके हर एक फावटी वाचता आनी हर एक फावटी एक संदेश आमकां मेळटा ते आमी हेरांक तिळसिता, हेरां विशयांच हेरांक आमी गाजयता, या पब्लिसिटी करता. त्या जाल्यार आमकां ह्या विशीं चड जाणां सामको सुलभ जाता. आनी पयल्यान पयलें आज शिसांनी जेजू कडेन विचारचें, कित्या खातीर तूं वपारीनी उलयताय, कित्या खातीर तूं वपारीनी उलयताय. ताका जेजून कितें म्हणलें, कित्या म्हळ्यार सर्गींचे राजाचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला पूण तांकां फावो जावना. तुमकां कलीत जाता, तांकां कलीत जायना. तुमकां समजता, तांकां समजना. वय कित्याक तुमी म्हजे संगी आसल्यात, जे कितें हांव शीत सांगता
कडकन उलयता सारकें तुमच्या मोतीक वेता पूण तांकां समजना कित्याक तांची पात्यांनी तांचो बरवसो आनी ताचो भावार्थ ह्या विशया वयर ना आनी कित्या वयर आसा देखून आयच्या पयल्या वचपाक जाय जेरेमिया म्हणटा सर्वेस्परा इतलें खुशेन मोगान इस्रायल लोकांक पळयलें इतलो मोग केलो गी सर्वच तांकां दिलें सर बेसान भरलें सर रितीन तांकां राखलें देखून तो म्हणटा तुज्या तरणाटपणाच्या मायपाचो म्हाका उगडास जाता कितल्या बऱ्यान तूं म्हजो मोग करतलोय कितल्या बऱ्यान तुमचो पाटलाव करतलोय कितल्या बऱ्यान म्हजें उतर आयकतलोय पूण क्रमेण जावन तो मोग नपयस जालो म्हजो उगडास तुका ना तूं हांव कोण तुका कळीत ना जालें तितलें काळीज तुजें दारूण जालें देखून तो म्हणटा तुवें ह्या जगांनी सर्वस्पर खंयसर आसा म्हणून विचारलें ना ह्या संदर्भार म्हळ्यार तांचें काळीज इतलें दारूण जालें गी दाड्ड जालें गी तांकां सर्वस्व विसर पडलो गरज ना भोगलें आनी धर्मशास्त्र राखता तें म्हाका वळखलें नात गोवळी म्हजेर उपराटलें म्हळ्यार जो कोण म्हजें इतलें लागीं आसलें इतलें सांगता आसलें ते आज म्हजे तावन पयस गेल्यात म्हजे तावन नपयस जाल्यात तर कारण कितें हांवें दाखयलो तो मोग गी हांवें दिल्लें तें बेसांव गी हांवें तुजें दाखयली दाया आनी काकुळत गी आनी कितें देखून तो म्हणटा तुमी 2 संगतींनी म्हजेर तुमी उपराटल्यात 2 संगतींनी तुमी म्हजे वयर विरोध केल्यात तांणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो तांणी आपणा पासत बांयो खणल्यो उदक धरूंक उपकारना त्यो फुडक्यो बांयो ह्या पोट्टू बांयो म्हणटात म्हळ्यार असलें जिवीत दारुणाचें वळख नातलें समजन नातलें ह्या स्थितीक आमी पावल्या वय मगच्या भाव आनी भयणी आमचें जिवीत अशें जालां की खंडीत जर तर तुमकां एक दाखलो जाल्यार थोड्या वर्सां आदीं आमच्या आबान आनी व्हडली मायन ह्या आवय बापायन सांगलें आमकां शिकप मेळो ना आमकां ग्रेस्त नातली कश्ट नासल्या दुबळिकांक आसल्या आमकां शिकप ना म्हणून आमच्या भुरग्यांक ते पावोवंक जावंक नजो भुरग्यांक बरें शिकप मेळचें हांव कश्टलो म्हणून आमच्या भुरग्यांनी कश्ट काडूं नजो म्हाका तें वाचूंक जावना म्हण तांकां तशें जावंक नजो तांणी शिकयचें तांणी वाचचें देखून आपण ती असलें पूर सॅक्रिफायस करून आपल्या भुरग्यां खातीर तांणी दिलें शिकयलें वाडयलें बरें काम करून दिलें पूण कितें जालें कृपेन त्या भुरग्यान आपल्या आबास व्हडली मायस उगडास काडलो गी उगडास दवरलो गी आवय बापायचो उगडास दवरलो गी इतलें कश्टांनी जेवंक सयत नासतना उपास रावन आपल्या भुरग्या खातीर ताणें पुरो दिलें थोडे फावटी जाय तर भायल्या गांवांत धाडलें लोन कारनो आनी कित्याचें रीण मागोवन भुरग्यांक वाडयलें सोर दिलें शिकप दिली जानवाय दिली बरें कामी मेळ्ळें इतलें जाताना कितें जालें आपणाचो बापूय कोण आपणाची आवय कोण आपणाचे वडील कोण म्हणून तें ना जालें कारण वय सक्कड दिलें पूण तें गरजेचें कितें आमी दिवंक ना देवासपण भक्तीपण आनी देवान दिली ती शिकोवन आमी ल्हान आसतना आमकां हर एक काड्डाय जावन आमकां दुतोन धाडलें बरी करून दुतोन शिकल्या सर साक्रामेंत फावो जालें बॅप्टिजम कुमगार क्रिस्म इतलें जाल्ल्यास खंय गेलें कितें सडन कितें नापायस जालें पयस जालें देखून सो जेजू म्हणटा तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात परत्यान परत्यान दोळे सोन पळयतल्यात तुमकां आयकवचें ना तुमकां दिसचें ना कारण आमचें तें आसलें तें जेजूचो मोग आमचें तें आसलें तें मोगाचें देणें पयस जालां कित्याक आमचो सगळो मग्न आमचें ज्ञान संवसारी वस्तू वयर पडलां भक्तीपणा वयर न्ही देवस्पणा वयर न्ही कुटुंबाच्या मोगा वयर न्ही आमचे बाप्पा मामीन आमच्या आवय बापायन कितें आमकां केल्लें त्या वयर न्ही
भागर आज हांव बरो शिकपी जाला, बरें काम आसा, बरें पोजिशन आसा, बरें ऑथॉरिटी आसा, व्हडले चेअर मेळ्ळा, हें चिंतून आमच्या कुटुंबाचो संबंद क्रमेन पयस धरलो. केन्ना आमी कुटुंबाचो, केन्ना आमच्या आवय बापायचो, केन्ना आमच्या व्हडल्या बापाचो आमी संबंद पयस करता गे, तशेंच क्रमेन आमचो देवाचो उगडास आमी पयस धरता. जे कितें ताणें आमकां शिकयलां, जें कितें आमकां दिलां, आमी क्रमेन पयस करता. अशें जाल्ल्यान आमी हें आमचें जिवीत कितें दारूण जाता, कठिनायचें जाता. आमचे दोळे दमतात, कालो खंयच्या भंयरांत आमी आसा, आमी कितले सोदल्यार आमकां मेळना. कित्याक आमचें दारूण दाड्डें जालां, काळीज दाड्डें जालां, दारूण जालां. तें आतां परत उक्तें करूं जाय. तर त्याच परी जेजू क्रिस्तांनी आपलें शिकोवन दिता आसतना साबार फावटी तांणी वोप्पार मुखांत शिकयलें सर्गीच्या राजा विशीं. तशेंपणी तांकां समजोवन दी म्हणून. एका ग्रुपाक समजलें आनी एक ग्रुपाक समजना, एका पंगडाक कळीत जालें आनी एक पंगडाक कळीत जावना. असल्या संदर्भार प्रत्येक जाण जो कोण पात्य ना तांकां सुलाबायन समजावच्या प्रमाणे वोप्पारी मुखांत दिलें. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमकां हें वोपार गरज आसा की आनीक इतलें आमी वाचलें, इतलें आमी आयकलें आनी सदां न्हीद आमी देवाचें उतर आयकता, वाचता, तरी आमकां आनीक समजना की तो जेजू क्रिस्त कोण म्हणलें, म्हज्या जिवितान कशें म्हणलें, आनीक म्हाका सवाल खूब जाता की तो आसा की ना म्हणलें, तो म्हाका आयकता की वा ना म्हणलें. तर म्हजो भावार्थ खंय आसा, म्हजी पाती न्ही खंयसर आसा. तर हांव कितें अशें जालां, हाका कारण कोण, कोणाक हांव बोट दाखयतां, कोणाक हांव सवाल करतां. म्हज्या आवय बापायक हांव माकास. जर तर म्हज्या आवय बापायक हांव सवाल करतां, हांव सुकोवन पडलां. कित्याक ताणें सर्वच तुमकां दिलां, ल्हान तो मोगान वाडयलां, ताणें सॅक्रिफायस केला तुज्या खातीर, तुमचे खातीर, म्हजे खातीर. तर हांव व्हड जाता आसतना हांव तांकां नेना जाल्यार तांची सूख गे ना, म्हजी सूख, आमची सूख. तांणी शिकवून दिली मी आयकोना, सलाह दितना आमी स्विकार करूं ना. कितें म्हणे बरें म्हण सांगल्यार तूं कोण म्हाका सांगूंक, हांव व्हड जावना गे, हांव मेच्योर जावना गे म्हळ्यार अशें आमकां सवाल आमी उडयता. तर आमी त्याच संदर्भार थोड्याच कश्टपणी हांव कश्टार पडटा, म्हाका कितें म्हणे जाता, म्हजो बिजनस लूज जाता, म्हाका देवान दिल्लें बेसां हांव पयस जाता. तेन्ना परत म्हाका बापूय जाय, आवय जाय, व्हडली माय जाय, आबो जाय. इतलें वर्सां तांकां कश्टार गेल्लें, इतलें वर्सां तांकां पयस केल्लें, इतलें वर्सां तांचे विशय नाका जाल्यार म्हणलें, हांव सगळो विसरलो, म्हाका परत ती जाय. कित्याक आज हांव सांपाडलां, आज हांव कश्टार आसा, आज तांचे शिवाय म्हाका कोणूच ना, म्हजे इश्ट नात, म्हजे कोणीच नात, म्हाका जाय कोण आ बापाय. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, तें घरचें पयलें, तें जावच्या पयलें आमी पयलेंच आमी दोळे उक्तें करया. देवान दिल्लें कान, देवान दिल्ले ते दोळे बऱ्या रितीन उपयोगसिया. तेन्ना मात्र आमचें जिवीत नंदन जावन उरता, क्रियाल जावन उरता, एक्टीव जावन आसता. कित्याक हर एक बोटी म्हजें थंय आसचें देवाचो उगडास, जेजूचें हाजीरपण हे म्हजें थंय सदांच आसूंक जाय. तशेंच आज हाचे श्लोकान आयकलें, तुजें थंय आसा सोरेस्परा जिविताची झर. तर ती जिविताची झर सदांच आमचें थंय वालचें बरें आसच्याक हे आमी सदां आमी वांटो घेता आसतना त्यास येवकरेस्त मेलसो तो उंडो ते आमचे आत्मीक काम जावन परिवर्तन जाता आसतना आमचे दोळे उक्ते जावन दिती, काणी नीट रावोन दित. आनी अशें देवाचें उतर आमकां बऱ्या रितीन समजोन घेवंक तोच आमकां बेसावांनी बरोवन दी.